Namaskar, Yevkar. Welcome to Journo Speak, Prudent Media's weekly program in which every week we invite two Goa's leading journalists to our studio to speak on, to discuss a very relevant topic, a topical issue relevant to Goa and to Goa's people. तर आयचे आमचे जर्नो स्पीकात आयचो विषय जावन आसा इलेक्शन्स इन फेब्रुवारी, म्हणजे गोंयचे विधानसभेच्यो निवडणुको ज्यो 2012 जातल्यो त्यो फेब्रुवारीत जातल्यो अशें सगळे वर्तमानपत्रांनी आयला. जवळ जवळ सगळ्यांनीच अशें मानलां की फेब्रुवारीत जातल्यो. पूण ह्यो इलेक्शन्स फेब्रुवारीत जावप योग्य काय अयोग्य, आनी कोणाक योग्य आनी कोणाक अयोग्य हें डिस्कस करपाक आज आमच्या स्टुडियोत आमचे मानेस्त आसात. पहिले सद्गुरू पाटील जे जावन आसात सिनियर कॉरेस्पॉन्डंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट फॉर लोकमत, आनी दुसरे आमचे गेस्ट आसात बाब राजेंद्र देसाय जे हिंदुस्तान समाचार हे वृत्त संस्थेचे गोवा ब्युरो इन्चार्ज जावन आसात. तर इलेक्शन्स इन फेब्रुवारी हाजे बद्दल सद्गुरू बाब तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की एक 2 मिनटां इलेक्शन्स इन फेब्रुवारी म्हणले की तुमकां कितें सांगनशें दिसता आमच्या दर्शकाक ते एक 2 मिनटांत मात सांगचें. गेले 6 म्हयन्याची जर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तयारी पळयली तर अशें दिसून येता की तांच्यांनी जवळ जवळ फेब्रुवारीन इलेक्शन घेवप हें निश्चित केलां. फक्त ते फेब्रुवारीचे 26 तारखेक जातले की 29 तारखेक जातले होच प्रश्न आसा, कारण नंतर परीक्षा बीन वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा. त्यामुळे तेंच्या आढाव्याचेर जर नजर दवरली फाटल्या 6 म्हयन्यांतली तर फेब्रुवारीच्या एंडाक इलेक्शन जातले अशा पद्दतीची तयारी दिसता आणि राजकीय पक्षांची एकंदर भुमिकाय तशीच दिसता. अच्छा, तर फेब्रुवारीत इलेक्शन जातली अशी सद्गुरू बाबान जवळ जवळ म्हणजे अशें इलेक्शन कमिशनान ठरयलां अशें आमकां दिसता. तर ही इलेक्शन फेब्रुवारीक जावपाक शकतात काय ना, काय मुखार वतली हें तुमकां कितें दिसता? फेब्रुवारीत अशा खातीर म्हणटा की परीक्षा जर टाळटलो जायत जाल्यार आयदर फेब्रुवारी पर्यंत किंवा मार्चाच्या पयल्या आठवड्यापर्यंत निवडणुको जावपाक जाय, आनी परत परीक्षा टाळटलो जाल्यार मागीर त्यो एप्रिलाच्या उपरांत अश्यो निवडणुको जावच्यो पडटल्यो. गोंयची एकंदर सद्याची जर परिस्थिती पळयली, एकंदर वातावरण पळयलें जाल्यार काँग्रेस सारको किंवा भाजप सारको राजकीय पक्ष हो जाता तितले बेगीन निवडणुको जावच्यो ह्या मताचें आसा. कारण जितले बेगीन हो सगळो प्रोसेस जावन वतलो तितले बाकीच्या गोश्टी खातीर पुरेसो टायम मेळटलो, परिक्षां खातीर टायम मेळटलो, शेतां भातांक आनी बाकीची जी तयारी आसा ताच्या खातीर टायम मेळटलो. म्हणून बरेचशे लोक जावच्यो म्हणून मागणी करता आनी इलेक्शन कमिशना कडेन तांच्यांनी सादारण होच व्यू पॉयंट दवरला. पण पयर जेन्ना हांगा डॉक्टर कुरेशी आयिल्ले चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया, तांणी एक गजाल क्लियर केली की फक्त हो गोंयचो एका राज्याचो विशय ना, हो 5 राज्यांच्या निवडणुकांचो विशय आसा. तातूंत गोवा आसा, मणिपूर आसा, पंजाब आसा, उत्तर प्रदेश आसा आनी उत्तराखंड आसा, अशी 5 राज्यां आसा. सो तयारीच्या दृश्टीन त्या राज्यांची कितली तयारी आसा आनी गोंयची निवडणूक तांचे बरोबर घेवप योग्य आसा काय कशें कितें अदरवायज. सो ताचो अभ्यास करून तारखो डिक्लेअर करतल्यो. पूण सद्गुरून म्हणलां तशें चड करून म्हाकाय दिसता की फेब्रुवारी निमणे मेरेन किंवा मार्चाच्या पयल्या आठवड्या मेरेन निवडणुको जातल्यो. तर तुम्ही आता म्हणले की भाजप काँग्रेसाक सगळ्या पार्ट्याक दिसता की परीक्षे मदीं येतात किंवा लोकांची बाकीची शेतां भाटां वॉटेवर, पूण खरेंच आमची पॉलिटिकल पार्टीक हें सगळें लक्षात आसता की फक्त कोणा फायदो केन्ना जातलो, म्हणजे खंयचे पार्टीक फेब्रुवारी जालें जाल्यार फायदो जातलो काय एप्रिलांत जालें जाल्यार फायदो जातलो अशें आसा, म्हणजे वॉट इज द एक्चुअल स्टोरी? काँग्रेस ह्या राजकीय पक्षाचो जो प्रमुख पक्ष आसा गोंयचो, भाजप काँग्रेस आनी एक मगो आनी एक UGDP, काँग्रेसीची अशी हें आसा ते थोडेशे एक टायट सिच्युएशनान आसा. कारण मायनिंगाचेर जो शाह आयोगान जो रिपोर्ट तयार केला तो रिपोर्ट प्रेजेंट जावन तो जाहीर जावपाची शक्यता आसा. सो कांय वेळा ते एम्बरेसींग जावंक शकता, कांय वेळा कितें रिपोर्टान आसतलें कोणाक कांय खबर ना. पूण एक जो प्रेशर आसा किंवा एक जें टेन्शन आसा तें टेन्शन जर थोडेशे कडेक उरतले जायत जाल्यार निवडणुको बेगीन जावच्यो अशें तांकां दिसता, अशें काँग्रेसीक दिसता. आनी भाजपाक अशें दिसता की जे इश्यूज आसा वेगवेगळे ते सध्या गरम आसा आनी त्या इश्यूजच्या पार्श्वभुमीचेर समजा आतां जर निवडणूक जाली जाल्यार तातूंत कितें तरी तांकां फायदो बऱ्या पैकी जावपाक शकता अशें तांकां दिसता. पूण सद्गुरू बाब, काँग्रेस कोalition म्हणजे UPA जेन्ना सेंटराक पावरा आसा आनी इलेक्शन कमिशन
इलेक्शन कमिशनाचेर रुलींग कोअलिशन कितें प्रेशर हाडपाक शकता अशें तुमकां दिसता, म्हणजे बेनिफीट जावचे म्हणून टायमिंगा बाबतींत? फाटल्या 15 वर्सांचो जर अनुभव पळयलो तर केंद्रीय निवडणूक आयोग हो खरोच ऑटोनॉमस बॉडी असल्या सारखेच वागता, स्वायत्त संस्था असल्या सारखेच वागतात. तांचेर कोण तरी तांकां टर्म्स डिक्टेट करता किंवा प्रेशर हाडटा तारखा हे करपा खातीर अशें म्हाका दिसना. आनी त्यो तारखो खूब फाटी फुडें करूनय व्हडलो राजकीय फायदो आसना. ते कितें त्यानुसार सरकार घडटलें किंवा घडचें ना अशें कांय हें ना. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की तांच्यांनी ते जवळ वेळेचेरूच सोडून दिला की फेब्रुवारीन जाता आनी फेब्रुवारीन जावं न्ही, तांच्यांनी अपेक्षीत धरला फेब्रुवारीन अशें एक राग रंग दिसता. पण प्रेशर येता केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेर अशें म्हाका तर दिसना. सो ते एक कितें तरी बरें जाला ओवर अ पिरियड ऑफ टायम इंडिपेंडन्सा नंतर इलेक्शन कमिशनाचे ऑटोनॉमस जे पळय हें आसा ते एक बरें घडलां. पूण एट द सेम टायम आतां काँग्रेस पार्टी जर आमी पळयले तर जायते विशय जशे राजेंद्र बाबान म्हणले की मायनिंगाचो विशय आसा, शाह कमिशनाची एक सोड म्हणटा ती तांच्या हाजेर टांग ती वयर तलवार आसा. दुसरें म्हणटा ते भाशा माध्यम हाजे वयल्यान जो हाली एजिटेशन जालां, रिजनल प्लॅना बाबतींत जे सगळे तरेतरेचे जे रिस्पॉन्सीस येता, म्हणजे खंयचोच रिस्पॉन्स सरकारा वटेन दिसता, वेगवेगळे तरे रिस्पॉन्स पण सगळे एंटी गव्हर्मेंट. हे सगळे आसतना काँग्रेसीक बेगीन इलेक्शन फेवरेबल अशें तुमकां दिसता? वाद मोठ्या प्रमाणात आसा समाजान वेगवेगळ्या प्रकारचे, आणि लोकां भितर असंतोष आसा हो गांवांनी फिरतना ग्रामीण भागांत फिरतना स्पश्टपणे दिसता. राज्यकर्त्यांक तो कितपत दिसता काय दिसूनय ते डोळे जाग करता हें कळना. बेगीन इलेक्शन जावप म्हणजे एक वेळ सरकाराक म्हाका दिसता सोयीचे अशें तांकां दिसूं शकता, कारण तांची जर स्टेट्समेंट पयली, तांची विधानां पयली, ते ज्या प्रकारे तांची बॉडी लँग्वेज पयली, तर हांगर जे वाद आसा तो चड काळ बॉयल जावप दिवप ना. हांगरचें वातावरण हे वाद सुरू आसतनाच बेगीन इलेक्शन घेवप, कारण काही विशय कोर्टान आसा, कोर्टा कडल्यान आदेश येवं शकता, काही वेगळे रिवर्स. सो हाजो सगळो परिणाम समाजाचेर जाय आसता. सो आपल्याक तेजो मतदानाच्या वेळार ताजो परिणाम जावपा जायना, म्हणूनय कदाचित तांकां फेब्रुवारीन इलेक्शन जाय अशें दिसूं शकता. कारण मायनींग सारको विशय तर गांवांत मोठ्या प्रमाणात पेटला आणि लोक फर्स्ट टायम अशा प्रमाणे रस्त्यार आयल्या. दुसरो शिक्षणाचो माध्यमाचो जो विशय आसा की काँग्रेसीन हो एकच वर्ग पळयला की क्रिश्चनांचो, आणि तांच्यांनी जो डिसिजन घेतला तो दुसऱ्या वर्गाक कसो मारक आसा हो कदाचित तांकां इलेक्शना वेळ कळूं शकता. हे ध्यानान धरून ते फेब्रुवारीन इलेक्शन घेवया असो विचार करूं शकता अशें म्हाका एक दिसता. पूण जनरली राजेंद्र बाबा अशें म्हणटात की पीपल हॅव अ शॉर्ट मेमरी. त्या दृश्टीन एजिटेशन जेन्ना चालू आसा तेन्ना इलेक्शन घेवप, किंवा थोडे 2 म्हयन्यांनी जेन्ना लोक विसरपाक शकतात, हो एक भाग. दुसरो म्हणल्यार आतां मायनिंगाचो जर इश्यू घेतलो जाल्यार मायनिंगाचो इश्यू फक्त काँग्रेसीकच मारक काय बीजेपीने जी भुमिका मायनिंगा बद्दल घेतल्या ती खरेंच तांकां बाबा टू देअर एडवांटेज जावपाक शकता इलेक्शनात? हे सगळे दृश्टीन बीजेपीक केन्ना इलेक्शन जाय अशें तुमकां दिसता? तुमच्या पहिल्या प्रश्नाचें हांव उत्तर दिता. गोंय हे देशांतलें अशें राज्य आसा की आतां मेरेन जर सगळी तुमी हिस्ट्री पळयली, पॉलिटिकल हिस्ट्री किंवा इलेक्शन हिस्ट्री, जाल्यार जे जनरल जे क्वेश्चन्स आसा, जनरल जे फिलींग आसा, जनरल जे लोकांचे इमोशन आसा, ताचो लोकल निवडणुकांचेर म्हणजे जे मतदारसंघाचे निवडणूक आसा ताजेर त्या इश्यूचो गोंयांत खुबसो मोठ्या प्रमाणात फरक पडटना दिसना. ह्या पयलीं मोठे मोठे इश्यू जाले. आतां फॉर एक्झाम्पल ओपिनियन पोल, भाऊच्या टायमार ओपिनियन पोल जाले उपरांत जे इलेक्शन जालें तुमच्या लक्षांत आसतलें की भाऊ परत ऑपोजीट ओपिनियन पोलांत भाऊ तसो हरला, पण इलेक्शन जालें तेन्ना भाऊ जिखला परत. भाशेचो जेन्ना विशय जालो तेन्ना ऑलमोस्ट म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ पीपल अशे म्हणजे जे स्टॅटिस्टीक तेन्ना सांगताले की चड लोक मराठीच्या बाजून आसा आणि थोडे लोक कोंकणीच्या बाजूक आसा. आतां तो कांय इश्यू ना, पूण तेन्ना सुद्दां तसो व्हडलो उपरांत इलेक्शनाच्या वेळार ताचो खंयच रिफ्लेक्ट जावना. उपरांतचे अनेक इश्यूज आसा जांचो ज्या इश्यूचो इलेक्शनाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात इश्यू हें जायना. ग्रावंड रियलिटी जी आसा मतदारसंघात तो जो कोण कॅन्डिडेट आसा आणि थंयची जी परिस्थिती आसा हीच निवडणुकांची अल्टिमेट जो रिजल्ट येता तो त्याच बेसिसचेर येता. आतां तुमी दुसरो जो विशय जो प्रश्न म्हाका केला ते तुमकां हांव एक गजाल सांगता की म्हाका दिसता, आय मे बी रॉंग, पण फर्स्ट टायम काँग्रेस सत्तेर आसल्या उपरांत काँग्रेसचें ऑर्गनायजेशन म्हाका फर्स्ट टायम स्ट्रॉंग दिसता. अच्छा, फर्स्ट टायम म्हणजे निवडणुकांक वता आसतना काँग्रेस अशी सदांच अशी भिरली बुजलेली अशी दिसताली, ती काँग्रेस फर्स्ट टायम म्हाका तशी दिसना.
काँग्रेस म्हाका स्ट्रॉंग दिसता. पण काँग्रेस ऑर्गनायझेशन म्हणजे पार्टीचे ऑर्गनायझेशन पार्टीचें. काय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो पळय एक हें आसा हय. फ्रँचायज जाका दिल्ली आसा हय, काँग्रेसीन हय. ताजें ऑर्गनायझेशन. म्हाका ऑर्गनायझेशन लेवलाचेरय काँग्रेस आजच्या घडीक स्ट्रॉंग दिसता. आणि मतदारसंघ तर हे प्रश्नच येना. कारण हांव कोणाकय आतां सध्या जेन्ना आमी कांय वेळा डिस्कस करता तेन्ना हांव कोणाकय सांगता निवडणुकांत कोण जिखतले हे परस निवडणुकांत कोण हरतले ताचे एक तुमी हें काडा म्हणून. तुमकां उत्तर कांय वेळा सादारण लक्षांत तातूंतल्यान कोण जिखतले हय कळ्ळें न्ही. सो प्रश्न उरता तो भाजपाक ह्या हातूंतल्यान कितलो फायदो जातलो. भाजपान म्हाका दिसता की अजुनूय ताणें आनी स्ट्रॉंग वचपाची गरज आसा काही इश्यूचेर. फॉर एग्जाम्पल आतां मायनिंगच्या इश्यूचेर भाजपान इश्यू तसो नॅशनल लेवलाचेर बी तांच्यांनी रेज केला. पण ज्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन इश्यू आनी स्ट्रॉंगली वचपाक जाय आशिल्लो. कारण खुबदां ते इवन नांवां सुद्दां घेवपाक कांय वेळा कचरता. कांय लोकांची नांवां घेवपाक म्हणजे आतां मायनिंगांत ना म्हणल्यार खुबशे मंत्री आसा, काँग्रेसचे पदाधिकारी आसा, आमदार आसा. पण नांवां घेता आसतना एक दोगांचीच ते नांवां घेता. खुद्द मुख्यमंत्रीचें नांव कांय वेळा घेता. मुख्यमंत्री भितर आसा काय ना म्हाका कल्पना ना. पण तेंय नांव हांव म्हणटा की मुख्यमंत्री ह्या नात्यान किंवा त्या खात्याचे मंत्री म्हणून तांचें नांव घेवप शक्य आसा नेटान. त्या नेटान तें नांव घेतलें वचना. म्हणजे जे कित्या खातीर डिफेन्सीव ते आसा कितें काय हो तांचो विशय आसा तांणी हें करपाचो. पण दिसना इश्यूक ते म्हणजे जे हाणें फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉयंट ऑफ व्यू जे हाणें इश्यू तो घेवपाक आशिल्लो तो घेवप. दुसरो विशय सांगता तुमकां रिजनल प्लॅनाचो. रिजनल प्लॅन जाहीर जालो. मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की सगळे 12 तालुक्याचो रिजनल प्लॅन तयार जाला आनी नोटिफाय आतां जाता म्हणून. तेन्ना रिएक्शनां येवपाक लागली लोकांची. ग्रामसभा विरोध करपाक लागले, लोक विरोध करपाक लागले. तेन्ना जनरल लोकांचें जें परसेप्शन किंवा लोकांचें जें हें आसा तांची प्रतिक्रिया ती एक कडेन आशिल्ली. आनी हें दिता आसतना इवन विरोधी पक्ष नेत्यांनी म्हणलें की रिजनल प्लॅन आतां तशी बदलुपाची गरज ना. सुरवातीक तांणी म्हणलें की त्यो त्रुटी आसा त्यो काडल्यार पुरो. हो जो एकंदर थोडोसो विशय आसा न्ही. ना पण हे जातकीर आतां ताणें स्टेटमेंट केला की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हणून. सो हे फ्लिप फ्लॉप जे आसा ते इलेक्टोरली कितली बीजेपीक हे पडटा. सदगुरू बाब तुमकां कितें दिसता की फ्लिप फ्लॉप अशी करून इलेक्शनां सामोरे वतना कितें एक स्टँड घेवपाक शकता बीजेपी ह्या विशयाचेर. रिजनल प्लॅनाचो जो विशय आसा ती पर्रीकरान जी भुमिका घेतलेली ती आनी गोवा बचाव अभियानाची सद्याची भुमिका ही वास्तववादी असो म्हाजो एक हे दिसता. कारण हो रिजनल प्लॅन चार्ल्स कुरैया किंवा राहुल देशपांडे हांची जी हें आसा निश्ठा आसा किंवा जी ट्रान्सपरन्सी आहा ताज्या बद्दल आमी संशय घेवं शकना किंवा संशय घेवपाची आमची तशी पात्रताय ना. आनी तांच्या प्रत्यक्ष जेन्ना आमी उलयल्यात वार्तालापूय जाला तेन्ना दिसून आयलें की दे आर व्हेरी क्लियर म्हणून. त्यामुळे पर्रीकरान जी भुमिका घेतलेली की 6 म्हयने तुमी तशेंच दवरा, सस्पेन्शनान दवरा आनी तातूंत दुरुस्ती करा म्हणून ही योग्य अशी दिसता. ही योग्य तेन्ना ताणें घेतली ती भुमिका. आतां ताणें भुमिका मातशी चेंज केल्या. सदगुरू बाब आमकां एक ल्हानसो विसव घेवचो पडटा. तेन्ना वी वील कम बॅक टू दीस टॉपीक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. एज वी गोइंग टू द शॉर्ट ब्रेक कीप वॉचिंग, कम बॅक फॉर जर्नल स्पीक, कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.